हे फिशरी मिनिस्टर कांयच करिना. गव्हर्नमेंटा कडेन पांया पडोन मागता कितें तरी एक्शन घेवचें म्हणून. पब्लीक तरी निमणून आमकां हेल्प करा. 20 लाखाचे नुस्तें आहा. पण निलगड आमचो मिनिस्टर कांयच एक्शन घेयना. इलिगल फिशिंग आहे आणि लाईटी मध्ये घालता. नुस्तें केलेले नुस्तें काय ना म्हणून परतून येयले. हे सवनाय लागता हे बुडयेचे म्हाकाचे सवनाय आमचे. आमी मागीर मे म्हयन्यान हातेले 2 फाटी हाडले हांकां. हे बोटींग 2 फाटी हाडले. हे फिशरी मिनिस्टर कांयच करिना. पळय सवना पळय हो आमी इल्लो इल्लो एकठांय करताले. हो सवना हे सवनायेचेर आमचे मे म्हयनो धुकलता. धाकटो थोडे थोडे नुस्तें. हे आतां बोट भरून नुस्तें आहा तेंचे. गव्हर्नमेंटा कडेन पांया पडोन मागता कितें तरी एक्शन घेवचें म्हणून. निलगड आमचो मिनिस्टर कांयच एक्शन घेयना. आता ना जाल्यार पब्लिकाक पळय कितें तरी पब्लीक तरी निमणून आमकां हेल्प करा. आता आम्ही दुसरे फावटी दोन बोटी पयले हाडलेले आणि आता 2 बोटी धरून हाडल्या. आमकां कितले रिस्कान आमी 2 बोटी आतांय परतून रिस्कान आमी 2 बोटी धरून हाडल्या विथ पुलीस. आमकां ते मारूं येताले. पुलीस आसून आमी सालवार जाल्यार आमी मोत्तेले. इतले आमकां रिस्क घेवन आमी बोटी हाडटा आणि हे 2 लाख 3 लाखाचे नुस्तें 50,000 निघता. 20,000चे नुस्तें आहा बोटी राहता. 2 लाख 3 लाख बेस्टच फायन मारता एकदा. 20 लाखाचे नुस्तें आहा. माणकी म्हणू नका. भाव म्हणू नका. भाव सुमार 3 लाखाचो भाव आहा. बांगडो सुमार 5 लाखाचो. हांव भितर गेलो हांवें पळयला नुस्तें. 2 रूम आमी न्हिदता पळय ते बेडरूम 2 रूम भर भितर नुस्तें आहा बांगडो. आनी सेपरेट व्हडली दारां बोटी. आनी ही बोट व्हडली गोंयान आनी एक बोट ना व्हडल्यो बोटी. मालफीच्यो बुल ट्रॉलिंग इलिगल फिशिंग आहे आणि लाईटी मध्ये घालता. लाईटी आता हांवें आयकल्या 100 मिटरांनी कॉमेन्स केल्या. कोर्टान हायकोर्टान अजूनही हे आहा तेंचे पेटिशन आहा. अजूनही तेंचे पास सांगना तरी एलईडी लाईटी घालता. आता हेंचे तर एक्शन जायना जाल्यार एलईडी लाईटीचेर एक्शन जावपाक जाय. हेंचेर जाला तो तेंचेर जावपाक जाय. ह्या पार्टी आमचे बारीक फिशरमॅन कॅनो ओनर नेरूळचे पार्टीचेर वचोन भायर गेले दवरपाक आनी तितून एक मरीन पुलिसी आशिल्लो आनी ते भायर गेले तांकां दवरपाक. आतां जेन्ना ते दवरपाक गेले तेन्ना तेंच्यांनी कितें जाव काडूची पडटा आनी ते 2 बोटी पळय दवरले तेन्ना हे 10 बोट येयले तेंच्या आंगार. आतां हे बोट इन्क्लुडींग द मरीन पुलीस वॉज सिटींग ऑन दॅट बोट. दे कुड हॅव कॅप्सायज देर आनी मरपाक शकताले. ते आंगार येयले अटॅक करपाक येयले. पण आतां इतले रिस्क घेवन आमचे फिशरमॅन आतां भायर वयतात धरपाक. पण खंय ना खंय कायदो पळय आसा तो खंय ना खंय लिनियंट आहा. कित्याक 40 वर्सां जालीं तोच कायदो अजून इम्प्लिमेंट जाल्लो आसा. आनी आमी एक्चुअली वी हॅड गिवन इन रिटर्न टू द ऑनरेबल मिनिस्टर आनी डायरेक्टर की हे जे कायदो पळय आहा ते एमेंड करपाक जाय. जेन्ना आमी 2 बोटी पळय धरले होय मागीर 3री बोट आमी ताका धरपाक वयतले. मागीर तो आमचो कॉन्स्टेबल आहा तो पिल्लू मारून तो थंड जालो सारको. ते कशेंच रावना. तेणें आपले ते गन घेवन ताका शूट करपाचो तेणें प्रयत्न केलो पूण तोय ते रावना. विसल मारून तो सारको जाम. आनी मागीर तेणें आमकां भायर येयले. पर 15 मिनटां ते आमकां भायर घेवन गेले मुद्दम त्या ग्रुपान दुसऱ्या ग्रुपान. आनी 10 बोटी थिंगा ग्रुप आसलो तेंचो. मागीर थिंगा पावता रिटर्न आमकां ते अटॅक करपाक 10 बोटी आमकां अटॅक करपाक. कशे अटॅक करताले म्हणजे ते रिटर्न येवंक लागले. ते फुल स्पीड घालून रिटर्न येवपाक लागले. उडोवपाक वय आमकां मारून उडोवपाक. मागीर तो कॉन्स्टेबल भियेलो आनी सकलो बसलो थिंगा. कॉन्स्टेबल सारको भियेलो. अशें जाल्यार आमकां व्हेरी रिस्की. तुम्ही एज अ फिशरमॅन तुम्ही कितें स्ट्रायक बी करपाचें कितें चिंतलां? स्ट्रायक करपाचें कांय ना. जे मेरेन सरकार आमचो हे भाशेन तो चलत न्हू. तुम्ही कितें पावल उखलतले? आमी पावल पळोवया आतां फाल्यां कितें जाता तें पळोवपाक न्हू. आतां गव्हर्मेंट कितें एक्शन घेता, फिशरी कितें एक्शन घेता, फिशरी डायरेक्टर, फिशरी मिनिस्टर आनी आमचो CM कितें एक्शन घेता ते प्रमाणे आहा.